नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. फुडल्या 2 वर्सांत 22,000 नोकऱ्यो दिवपाची गरज आसा वा वेगळो विचार करपाचो पडटलो म्हूण मंत्री विश्वजीत राणे उलयल्लो. आता मुख्यमंत्री म्हणटा फुडल्या 2 वर्साच्या काळात 2 लाख नोकऱ्यो तयार जातल्यो. सरकारी नोकरे सयत खाजगी मळारूय संद म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. तानावडे म्हणटा विश्वजिताच्या वक्तव्याविशीं ताच्या कडेन उलयतलो. फुडल्या 2.5 वर्साच्या काळात 22,000 नोकऱ्यो दिवच्यो म्हूण मंत्री विश्वजीत राणेचे वक्तव्य. आता मुख्यमंत्री म्हणटा फुडल्या 2 वर्सात 2 लाख नोकऱ्यांच्यो संधी तयार जातल्यो. सरकारी नोकऱ्यांसयत खाजगी क्षेत्रातूय नोकऱ्यांच्यो संधी मुख्यमंत्री उलयला. गोंयच्या बेकारीचेर उलयता आसतना गोंयांत कोणूच बेकार रावपाक शकना. फक्त आनी फक्त गव्हर्नमेंट जॉब म्हणजेच नोकरी न्ही, तर आज इंडस्ट्री सेक्टर, टुरिझम सेक्टर आणि बाकीच्या सेक्टरात मोर दॅन 2 लाख जॉब्स आर अवेलेबल. आणि आज जर ते गोंयच्या भुरग्यांनी घेतले ना जाल्यार म्हाका दिसता भायल्या खंयच्या तरी राज्यांतल्यान येवन ते जॉब ते ग्रॅब करतले, ऑपॉर्च्युनिटीज ग्रॅब करतले. त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ग्रॅब करच्या पयलीं आमच्या भुरग्यांनी जे रेडी टू वर्क, जेका आमी म्हणटा की आपूण काम करपाक तयारी आसपाक जाय, अकॉर्डिंग टू अवर क्वॉलिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू अवर स्कील आणि अकॉर्डिंग टू अवर हॉबीज, आमची आवड कितें आसा ह्या क्षेत्रात जर आमी जॉब करपाक सुरवात केलो जाल्यार गोंयांत आयच्या घडीक तरी एक सुद्दां मनीस बेकार उरपाक शकना. मजगती विश्वजिताच्या वक्तव्याविशीं तानावडेक विचारल्यार तो म्हणटा आपूण विश्वजिता कडेन कितें आसा तें उलयता, सद्याक कांयच सांगपाक शकना. 22,000 नोकऱ्यो समज 2.5 वर्सान करूंक जाता. हांव उलयतां तांचे कडेन. हांवें तो आतांच पेपराचेर पळयला. हांव उलयतां. मंत्री वेगळे वेगळे स्टेटमेंट करतात. तुम्ही हरशी समजूत काडिल्ली तेंची. चड हाती आनी कमेंट कांय करना, पूण हांव तांचे कडेन उलयतां. एक वेगळो विचार तेंच्यांनी करता म्हटलं ताचेर कितें आसा तें ताचे कडेन हांव उलयतां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काणकोणा बेकायदेशीर जुलूस काडपाक मान्यताय दिवची न्ही म्हूण काणकोणकारांनी जिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरे मुखार निदर्शनां. नव्यान सुरू केल्ल्या जुलूसाक मान्यताय दिवची न्ही म्हूण मागणी. भायल्यांक गोंयची शांतिकाय इबाडपाक दिवचे ना. पयलीं 2-4 फावटी जालो तो जालो. ह्यान फुडें मेळचो ना म्हूण हिंदवी स्वराज्य संघटनेची शिटकावणी. जुलूस जो काडटाले तो जुलूस हिंदू बांदवाले अशें म्हणण्याचा की हो जुलूस काडपाची परंपरा काणकोणान ना. ह्या मल्लिकार्जुनाच्यो खेळां अनेक वाटो आसा, अनेक कार्य जाता तेजी ट्रेडिशनल वाटे आसा, थंयच्यान हो जुलूस काडपाक जायना अशें तेंचें मत आसा. जुलूस काडपा संबंदी कांय दिसा पयलीं मुस्लीम बांदवांनी एप्लिकेशन दिल्लें, जेन्ना एकदां 2दां 3री फावटी जालें. परत हो जुलूस कित्याक, ताका लागून आज सगळे लोक एकठांय जाले आनी हेजेर खंय तरी फूल स्टॉप म्हणून आज मामलेदार डेप्टी कलेक्टर नाशिल्लो काणकोणचो, मामलेदाराक रेझोल्युशन दिल्लें की हो जुलूस कायमस्वरुपी काणकोणच्यान बंद जावचो. एका बॅनरा आडणार आमी सगळे जाण येवपाक जाय म्हणून हिंदवी स्वराज्य संघटना एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाची आसा. जुलूस जो आसा तो काणकोणान नाशिल्लो. मुसलमानांनी मुद्दाम भायलेचे कोण हुबळीचे, धारवाड आनी खंयचे हांगा हाडून भरलात, रेशन कार्डाय भरलात आणि ते सगळे बोगस जे आसा ते सगळे करून ते आमचेर घालतात. आमच्या देवस्थान दामोदर देवस्थान लोलये आजी तर्फे आमकां ह्या आंदोलनाक पूर्ण पाठिंबा. 4 रुपये कमी पडटा म्हण भाजी, मांस, फळां हे आमी म्हणजे मुस्लीम लोकां कडच्यान घेवपाची ना, आमच्याच लोकां कडेन घेवया. आमचे भितर फूट घालपाचे प्रयत्न करतले पूण लोकांनी फूट घालपाक प्रयत्न दिवप ना. सिद्धिविनायक मंदिर आगोवन हाजो अध्यक्ष ह्या नात्यान हे जे डिसिजन तुम्ही घेतला आमी तांचो पूर्ण पाठिंबा आमी जाहीर करता. आणि असलो हो जुलूस ह्याचे फुडें काणकोणात केन्ना जावपाक जायना. पयलीं 2-3 फावटी जाला. हाजे फुडें हो जुलूस म्हणटा काणकोणाक आमी काडपाक दिवचे ना. त्यो चालू करचे न्हू, गंभीरपणे हेचेर विचार करचो आणि ते चालू करीत जाय जाल्यार तेंचेर सर्वस्वी जबाबदारी तेंची आसतली. हो आगोंदेश्वर देवस्थानाचो साचायेचो महाल, लक्ष्मीनारायण आसा, दामोदर आसा, बेताळ आसा, यांचो साचायेचो महाल. हांगा हे भायलीच्या गुन्यांक हाडून पडला तांकां ह्यो रॅली काडपाक आमी कशेंच दिवपाना. समर्थन तर ना, ती गोष्ट वेगळी दिवची ना. छत्रपती शिवाजी महाराजाची उत्सव, घरगुती गणपतीचं विसर्जन, सावडेर आमचे सायबीण मायाचे उत्सव, बाटपाळी आमचे फेस्त, ह्योच परंपरा काणकोणच्यो. याच्या शिवाय काणकोणची आनी परंपरा ना आनी संस्कृती ना. हीच संस्कृती काणकोणकाराची संस्कृती म्हळ्यार हीच. याच्या शिवाय काणकोणकाराची खंयच्याच मुसलमान धर्माची संस्कृती ना. फळकार, फुलकार,
बाकी जितले मुसलमान आहात त्यांचे बहिष्कार बोयकॉट. त्याच बरोबर आनी एक गोष्ट सांगता हांव तुमकां पट्टा काय तर वयतला हय म्हणा ना म्हणा आमकां शेनवाराचो बाजार बंद जाय. आमकां शेनवाराच्या बाजाराक हुबळीसान आनी कुमठासान येतात मनीस ताका बंद म्हणा बंद. गोवा बागायदार वचून घेवया. काणकोणचे आमच्या भुरगीं समज कितें शेतकरी करतात तांकां गिरायक घाल्या. काणकोणचो बाजार बंद. अधर्मी लोक जे आसा त्यांचे फंड वयर काडूंक दिवचे. कारवार मर्डर केसींतलो मुखेल दुबावीत गुरुप्रसाद राणेक बुडून मरण आयलें म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सांगता. मंगळारा मांडवीत गुरुप्रसादाची कूड मेळिल्ली. आयतारा कारवार जाल्ल्या उद्देजक विनायक नायकाच्या खुनाचे प्रकरणात ताचो मुखेल हात आसूं येत म्हूण दुबाव. मजगती कारवार पुलीस प्रकरणाचो तपास करता. बुधवारा मांडवीत गुरुप्रसाद राणेची कूड सापडली. गुरुप्रसाद हो कारवारच्या विनायक नायक खून प्रकरणात दुबावीत आशिल्लो. खून जाल्या उपरांत विनायकन आत्महत्या केली आसूंये म्हूण दुबाव आसा. ते नजरेन पुलीस तपासूय चल्ला. मजगती आयज कारवार पुलिसांनी तिगां दुबावेत्यांक ताब्यात घेतल्यात. अजमल जाबीर मासूम मंजूर हांकां दिल्ली सावन जाल्यार लक्ष ज्योतिनाथ हाका गोंयांतल्या विमानतळावेल्यान ताब्यात घेतलो. तांकां खंय पयशे दिवन गोंय सोडपाक सांगिल्लें. गोंय सोडून जामीर आनी मंजूर हांकां प्रत्येकी 50,000 रुपया जाल्यार लक्षाक खंय 1,00,000 रुपया दिल्ले म्हूण कारवार पुलिसांनी मिडिया मुखार सांगला. कारवार आनी गोंय पुलीस केसीचो पुराय तपास करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्कोच्या थळाव्याक चड प्रॉफीट मेळोवन दिवपाच्या निमतान स्टॉक ट्रेडिंगांत प्रवृत्त केल्ल्या प्रकरणात सायबर क्रायम सेलान 2 महाराष्ट्रीयन नागरिकांक अटक केल्या. कागाळकाराची 11.6 लाख रुपया खातीर फटवणूक जाल्या खंय. मोबायल फोन कॅश आनी हेर वस्तू जप्त. Today we have called press conference to brief about a very important cyber fraud case that we have detected, and we have arrested 2 persons. This case relates to investment fraud about which Goa police has time and time again spread the awareness. तो उसी में एक investment fraud एक modus operandi है जिसमें ये हमारे पास एक कंप्लेन आई थी 11.6 lakhs के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की. तो उसमें होता क्या है कि एक कोई जो विक्टिम है उसको इंस्टाग्राम पे कोई ऐड आता है या व्हाट्सएप पे कोई ऐड आता है और उसके थ्रू वो एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है. उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसको आता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए इस कंपनी में और आपके जो है शेयर आपको दिए जाएंगे और उसके शेयर उसको बार बार बढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं. उसको एक कभी कभी मोबाइल एप्लीकेशन में ज्वाइन करा लिया जाता है. इस केस में कराया गया था. तो इसमें जो ग्रुप का नाम था वो था A703 अपसर्च क्लब. ये व्हाट्सएप ग्रुप था. उसके बाद दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन कराया गया था बल्क एड HAN प्रो. तो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसको ज्वाइन करा के इन्वेस्टमेंट की टिप्स दी जाती थी और उससे अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट कराया जाता था और उसको लगता था कि वो इन्वेस्ट कर रहा है उसका रिटर्न मिल रहा है उसको, तो उसको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है. तो इसमें 11.6 लाख रुपीज़ इसने लूज़ किए. मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में उसने पैसा ट्रांसफ़र किया था जो कि उसको फ्रॉडस्टर ने दिया होगा. तो इस तरीके से ये दोनों लोगों का अरेस्ट किया गया. इनकी प्रोफाइल मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ. ये दोनों बहुत ही यंग लड़के हैं. अभय जो है 22 साल का है, 10th क्लास पढ़ा हुआ है और ऐसी नोमान तांबोली है, ये BBA का स्टूडेंट है. तो नोमान तांबोली के पास हमको 3 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए, कैश रिकवर हुआ 10,000 रुपया और उसने जो चैट कर रखी थी अपने ऊपर फर्दर हैंडलर से, उससे 50 बैंक अकाउंट का हमको डिटेल मिल रहा है. तो ये सारे बैंक अकाउंट्स जो हैं अल्टीमेटली साइबर फ्रॉड्स में यूज़ किए गए. और उसके पहले जो अभय को अरेस्ट किया था उससे एक मोबाइल फ़ोन, चेकबुक और पासबुक मिला था जो हमने जिस बैंक अकाउंट को सबसे पहले डिटेक्ट किया था. नायट पेट्रोलिंगाक लागून म्हापशेच्या नासनोडकर ज्वेलरी शॉपांतले भांगर चोरप्यांक धरूंक मजत जाली. ते राती एका PSIन खंय रस्त्यार भोंवतना तांकां आडोवन फोटो घेतिल्ले. CCTV आनी त्या फोटोच्या आधारान धरूंक येस. SP अक्षत कौशल मिडिया मुखार. चौगांक खंय राजस्थाना सावन धरले. दोग अल्पवयीन. सुमार 1 किलो भांगर आनी 12 किलो चांदी जप्त. 2 दिसां पयलीं म्हापशेच्या नासनोडकर ज्वेलरी शॉपांतल्या भांगराचेर हात मारप्यांक पुलिसांनी राजस्थान सावन उखल्ले. तांचे कडच्यान सुमार 1 किल भांगर आनी 12 किल चांदी जप्त केल्या. We were able to subsequently nab these people near Ajmer while they were headed towards their home. In this case, we have arrested 4 persons till now.
Their details are: one, Mr. Harji Chauhan. He is a resident of Bewar, which is a district adjacent to Ajmer. He is 26 years old. Another person who has been arrested is one Mr. Bhavani Singh, who is 18 years old. He is also a resident of that same district. And we have also arrested or apprehended 2 CCLs. Their age is less than 18 years. Therefore, we are not in a position to reveal their identities. मजगती नायट पेट्रोलिंगाक लागून म्हापशेच्या नासनोडकर ज्वेलरी शॉपातले भांगर चोरप्यांक धरूंक मजत जाली. ते राती एक PSIन खंय रस्त्यार भोंवतना तांकां आडवून फोटो घेतिल्ले. However, because of our emphasis which has been placed on night patrolling, I have previously also in subsequent briefings told you that lot of emphasis is being put on night patrolling, because of which the Mapsa police station staff came to us and said that the descriptions which we are seeing in these CCTV footage match with 2 persons they had stopped at around 3 AM near Mapsa police station, because they had found them in a slightly suspicious position. They had clicked their photographs, and those photographs were available with our police staff. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोरायले कुडचडे हांगा एकठांय केल्ल्या कोयराचें वर्गीकरण करप चालू आशिल्ल्यान ताचो त्रास थंयच्या वाठारांत रावपी लोकांक जाता देखून बेरेस्तारा लोकांनी कंत्राटदाराक घेराव घालो. हे वेळार काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरूय हाजीर आशिल्लो. 8 दिसांत वर्गीकरण करप बंद जावंक ना जाल्यार कोयर थळाव्या आमदाराच्या दारांत हाडून उडयतले अशें पाटकारान म्हटिल्लें. आयच्यान त्या जाग्यार वर्गीकरण बंद करपाचें आश्वासन जिल्लोधिकाऱ्यान दिलां. हांवें येदोळ एक दनपारां एक ट्वीट मारिल्लें आनी त्या ट्विटा भितर हांवें एक व्हिडिओ घातिल्लो की हे सरकार आमी पयर सांगिल्लें कचरा तुमच्या दारी हे सरकारान हाडला. आज आमी अक्षरशः पळयलें की ह्या सरकारान कचरा तुमच्या शाळेंत व्हेल्लो. आमी आज पळयलें की कुडचडेर आमी एक्चुअली जेन्ना गेल्ल्या आठवड्याक वेस्ट ट्रिटमेंट मिनिस्टराक जेन्ना आमी निवेदन दिल्लें आनी ताका सांगिल्लें की हांगची वस्तुस्थिती की लोकांक कसो त्रास जाता, कशें हांगा हेल्थ हॅजार्ड्स जावन बांय जी आसा लोक दुयेंत पडटा, डेंगू जाता, लोकांक मलेरिया जाता. ताज्या उपरांत आमकां मंत्र्यान सांगलें की जो MD आसा ऑफ द प्लांट आपूण ताका इमिजिएट डायरेक्शन दिता हें बंद करपा लावपाक. ताज्या उपरांत आमी 8 दिसाची मुदत दिल्ली, कित्याक काल बुधवारा तांची कॅबिनेट जावपा आसता. सो वी थॉट दॅट दीस इश्यू वील बी डिस्कस्ड इन द कॅबिनेट आनी हाजेर कितें तरी तोडगो येतलो. ताका लागून आमी बुधवार मेरेन डेडलायन दिल्ली. समज जायना जाल्यार बेरेस्तारा आमकां कितें तरी एक्शन घेवची पडटली. काल बुधवार जालो, हांगा कांयच हाजेर एक्शन जायना. आय थिंक वी वील स्टँड विथ द लोकल्स. तांचो डिमांड आसा की जो मेरेन ह्यो गाडयो हांगाच्यान बंद जायना, हे हांगाच्यान ही एक्टिविटी बंद जायना तो मेरेन ते वच्चे ना. अँड वी वील स्टँड विथ द पीपल. कामुल्ले थळाव्यांचो सनबर्नाक खर विरोध. ह्या फेस्टिवलाचो गांवांतल्या भुरग्यांचेर वायट परिणाम जाव येता. कामुल्लेच सनबर्न नाकाच, थळावे उलयले. थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकार म्हणटा सनबर्न जर पक्षाक आनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक नाका जाल्यार म्हाकाय नाका. ह्यो पेपरा वयल्यो गजाली प्रत्यक्षात आजून तरी कांय ना. आयल्या उपरांत पळोवया भाजप प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानावडेची जाप. फुडें वचून थंय जो इव्हेंट करपाचो आहा ते गोबरेश्वर म्हणून जागृत देवस्थान आसा. तो जागृत देवस्थान म्हळ्यार तो वाडे तुमी म्हणटा ते देवस्थान बीन सगल्याक राखण करता. आनी तांकां आमी भुरगेपणा पासून जाणून जाल्लेलो आहा ते गोबरेश्वरा कडेन कोण कोण असो खेळ खेळ्ळो आहा न्हू, तांचो गोबर लोक म्हणटा जाणटे म्हणून गोबर जावन गेल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या सनबर्नाक कोण कोण प्रयत्न करता, कितें फायनान्शियल बेनिफीट घेवन जावन कितें करता आनी तो सनबर्न हांगार हाडून त्या जाग्यार करूंक सोदता न्हू, ते गोबरेश्वर ताचो गोबर केल्या शिवाय फाटीं रावचो ना. आमची भुरगीं हांगासर माणकुली भुरगीं शिकतात. ह्या सनबर्नाचो आमच्या भुरग्यांचेर खूब वायट परिणाम जावंक शकता. कारण तितून आमी आयकलां की ड्रग्साचो वेव्हार खूब चलता. तेन्ना हो सनबर्न आमच्या कामुल्लेन येवंक उपकारना म्हणून आमच्या MLAन तशेंच
आमी सगळे कामुर्लेवासीय सगळे एकठांय जावन हेका ओपोज करपाची गरज आसा. सीएमान हेचेर एक्शन घेवन ताबडतोब हो जो कितें हांगासर इव्हेंट करूंक सोदतात तेका आमचो ओपोज आसल्या कारणान सीएमान तो आनीक दुसरे कडेन खंय तरी ट्युरिस्ट एरियेन व्हरपाचो. वायट गजाल जर समजा पक्षाक नाका आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक नाका, पक्ष अध्यक्ष कार्यकर्त्यांक नाका आनी म्हाकाय नाका, कित्याक हो सनबर्न हांवें हाडूंक ना. कोलो कामुर्ले जाती मतदारसंघान हांवें हाडूंक ना. हाडपाक हांव खंयच्याच भाग ना भितूर. आतां हो हाडपाक ते एजन्सी भोंवतात करतात कितें, आनी जर आमच्या कार्यकर्त्यांचे जावं आमच्या लोकांचो जर तांकां कितें दिसता हे बरोबर न्हू जाल्यार हांव तेच्या फाटल्यान आसतलो. ते पळय कशें जाता, हे सगळे गोश्टी जे आसा अजून काय म्हाका तरी काय भितरलें इन्फॉर्मेशन ना, आनी त्यामुळे पयलीं कितें आहा तें तरी पळोवया न्ही. अजून हें आमी केवळ पेपराचेर वाचता, त्यामुळे प्रत्यक्ष अजून तातूंत काय आसा अशें दिसना. आसल्यान तर मागीर पळोवया अजून तरी काय, कारण हे काय विशय आसा ते आमचे कडेन येना न्ही, ते सरकार म्हणून आसतात, त्यामुळे हांव पळयतां हे विशय. कामुर्ले मुळावे शाळेंतल्या भुरग्याक मारबडय प्रकरणात शाळेच्या व्यवस्थापनान शिक्षिका सुजल गावडेक दिल्ल्या निलंबनाक शिक्षण खात्याची मान्यताय. तशेंच मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुसरी शिक्षिका कनिशा गडेकार त्या शाळेंत कंत्राटाचेर आशिल्ली खंय. व्यवस्थापनान तिचें कंत्राट रद्द केला. ह्या प्रकरणात व्यवस्थापनाची तशेंच पोलिसांची कारवाय अजूनही सुरूच. बीजेपीन सुरू केल्ल्या मेंबरशीप ड्रायव्हाक खंय बरो प्रतिसाद. 1,07,000 नवे मेंबर. 1 सप्टेंबराक ड्रायव्ह सुरू केल्ली. 34 दिसांनी 10 दीस बंद दवरिल्ली. परत सुरू. साखळे वाळपय सगळ्यात चड वांगडी. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयलो. बीजेपी मेंबरशीप ड्रायव्ह आमी 1 सप्टेंबराक सुरू केली, पण गोंयान मागीर चवथीचो वातावरण आसल्या कारणान एक 10 दीस मातसो त्या हातून मेंबरशीप ड्रायव्हा भितर खंड पडलो. काल 25 तारीख देशभरा भितर पंडित दीनदयाळ उपाध्यायजींची जयंती आशिल्ली आनी त्यामुळे देशभरा भितर सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात मेंबरशीप करपाचो ड्रायव्ह आशिल्लो आनी गोंयानूय ताचो आमी काल आमची टोटल मेंबरशीप 1,07,000 क्रॉस जाली आनी त्यामुळे आता आमचे हळूहळू पिकअप जाता आनी आमचे टार्गेट आमी अचीव करतले. साखळी मतदारसंघ सेकंड हायेस्ट, वाळपय पर्ये, मागीर त्या सायडीन दक्षिणेक वास्को अशे बाकीचे हातून आसात आनी सगळ्यांत कमी आसा ती थोडीशी वेळ्ळी, बाणावली, मडकय आनी नुवें हांगा थोडीशी मातशी फाटी आसा, पण ती पिकअप जातली. 22,000 नोकरी समज 2.5 वर्सान करूंक जाता. जबाबदारी म्हणटा हांव उलयतां तांचे कडेन. हांवें तो आतांच पेपराचेर पळयला. फुडल्या वरार ते मिनिस्टर कोण येतलो पळय ते मुख्यमंत्री त्यांच्या कार्यालयांतल्यान सांगता. म्हणजे आमकां मंगळार दीस जर येवपाचो आसा जाल्यार ते सोमारा किंवा फ्रायडे सॅटर्डे आमकां ते इन्फॉर्म करतात गृहमंत्री, मागीर आमी आमच्या ग्रुपांचेर घालतात. ते प्लॅन करतात कोण येवप ते आमी ठरयना. थँक्यू. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सअप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.